मुखेलमंत्र्यान अजून आपल्या साडवाच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची कडक कारवाई केली ना. वेल्यान ताका परत सरकारी सेवेत रुजू करून घेतला. ह्या प्रकरणाची जो मेरेन CBI चौकशी जायना तो मेरेन हो मुद्दो आप पक्ष उखलून धरतले. वेळ पडल्यार भाजपा सरकारा आड आंदोलन करपाक आमी तयार आसा, अशी माहिती आम आदमी पक्षाचे सचिव वाल्मिकी नायक हांणी दिल्या. RTX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आम आदमी पार्टीन हो इशू व्हडल्या तरेन घेतिल्लो आसा. हाजेर आमी CMाक डायरेक्ट एक डेडलायन दिल्या की हो आमी इशू तेन्ना पर्यंत सोडचे ना जेन्ना पर्यंत आयदर तांचो जो साडू आसा तांकां तुमी सॅक करिना आनी इमिजिएटली एक CBI इन्क्वायरी चालू करिना. 24 तारखेक आमी एक प्रायम मिनिस्टर ऑफिसान एक कंप्लेंट दिल्ली आसा. तातूंत आमी प्रायम मिनिस्टराक सांगिल्लें आसा की तुमी 2014 इलेक्शन लढले प्रायम मिनिस्टर जावपाक तेन्ना तुमचो स्लोगन आशिल्लो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. आमी सगळ्यांनी विश्वास केलो ताचेर आनी आमकां अशेंय दिसलें की हो जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा फक्त तुमच्याच सेंट्रल सरकाराक न्ही पूण स्टेट गव्हर्मेंटाकूय हो लागू जातलो म्हणून. सो आयदर आमचो चीफ मिनिस्टराक हो तुमचो स्लोगन खबर ना नाजाल्यार ह्या स्लोगनाचो तुमच्या वालोर ना. कित्याक ते चीफ मिनिस्टरान सांगचें आनी तुमी हे चीफ मिनिस्टरा कडल्यान उत्तर घेवचें असो आमी एक कंप्लेंट प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसान 22 तारखेक जुनाच्या दिल्ली आसा. ताजे आमकां ईमेल एक्नॉलेजमेंट मेळ्ळा पूण अजून ताजे फुडें जस्ट लायक RTI अजून कांय रिस्पॉन्स आयिल्लो ना.